नमस्कार टी टाइम बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। वीज खात्याचे लायनमॅन धरून ते इंजिनियरां मेरेन सगळ्यांक सुरक्षे खातीरच्यो सगळ्यो गजाली दिल्यात। तांणी तांचो वापर करचो। शॉक लागून मरण येवपी घडणुकांचेर मंत्री ढवळीकाराचें आवाहन। गोंयांत वाडपाक लागल्यात टीबीचे दुयेंती। टीबीक लागून मरण येवप्यांचो व्हडला आंकडो। गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्यो कन्सल्टंट दोतोर संजीवनी केणीन दिली म्हायती। पिकेन पेडे अंजुण्या मध्यान राती एका कपड्याच्या दुकानाक उजो। कपड्याच्या दुकाना सयत 2 दुचाकी उज्यांत लासल्यो। व्हड प्रमाणांत लुकसाण। कोणे तरी मुद्दाम घालो उजो। थळाव्यांक दुबाव। गोंय पुलिसांच्या गुन्हा फाट्यान कळंगुटेक दाड घालून 56 वर्साच्या डेव्हिड चेट्टियार हाका शिंदळकी वेवसाय प्रकरणात केली अटक। एके बायलेची सुटका। तेरा राज्य केंद्रशासित प्रदेशांतल्या 88 सुवातीं खातीर लोकसभा वेंचणुकेचे दुसऱ्या पावंड्याचे मतदान आयज। दुसऱ्या पावंड्यावेले मतदार प्रक्रियेत नशीब आजमावपी उमेदवारां मदीं राहुल गांधी, हेमा मालिनी सारक्या फुडाऱ्यांचो आस्पाव। लाच प्रकरणातले तिसरे आरोपी तेरेखोल दर्यादेग पुलीस स्टेशनाचे आदले निरीक्षक विद्येश पिळगांवकारांच्या पुलीस कोठडीन 3 दिसांची वाड। फुडली सुनावणी जातली सोमारा। आता खबरो विस्तारांत। गोंय वीज खात्यांतले लायनमॅन धरून ते इंजिनियरां मेरेन सगळ्यांक सुरक्षे खातीरच्यो सगळ्यो गजाली दिल्ल्यो आसात। ताणें काम करतना सेफ्टी खातीर दिल्ले गजालींचो वापर करचो अशें आवाहन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान केलां। गोंयांत लायनमॅनांक शॉक येवन मरण येवप्यांच्या घडणुकांचेर ढवळीकार पत्रकारांक जाप दितलो। वीज खात्यातले लायनमॅन धरून ते इंजिनियरां मेरेन सगळ्यांक सुरक्षे खातीरच्यो सगळ्या गजालींची पुरवण केल्या। लायटीचे काम करतना तांणी हे सेफ्टी गजालींचो वापर करचो अशें आवाहन मंत्री सुदीन ढवळीकारान केलें। दिवचले कांय दीस फाटीं लायटीच्या खांब्यारूच एका लायनमॅनाक शॉक लागून मरण आयिल्लें। जाल्यार 2 दीस फाटीं ढवळी फोंड्या ट्रान्सफॉर्मराचें काम करतना वीज खात्याचो एक कर्मचारी जखमी जाल्लो। तो ताणें खंय बटन बंद करिनासतनाच हात घातिल्ल्यान जखमी जाल्ल्याचें ढवळीकारान सांगलें। असिस्टंट लायनमॅन असो, लायन हेल्पर असो किंवा इलेक्ट्रिशियन असो किंवा इंजिनियर असो, ताका प्रत्येक गोष्ट जी सेफनेस म्हणून मनशाचो आसता ते दिले गेले। जर तुम्ही करंट बंद करनासतना खंयच्याय ट्रान्सफॉर्मरार जाल्ले, खंयच्याय वायरीक हें केलें, कोणी सांगता म्हणून कितेंय केलें, ती तांची चूक आसता आनी ती चूक तांणी सुदारपा खातीर प्रयत्न करचो। कालची सुद्दां आमच्या ढवळेची जी चूक आसा ते स्विच बंद करनासतना तो त्या ट्रान्सफॉर्मराचेर चडलो। हे आमचें दुर्भाग्य अशें म्हाका दिसता। कारण तांकां सगळें दिलां आसतना अश्यो जर गोश्टी तांच्या हातून घडटा जाल्यार ताका आमी कांय करूंक शकना। आनी हांव रिक्वेस्ट करता तांकां सगळे लायनमॅन असो, एसिस्टंट लायनमॅन असो, इलेक्ट्रिशियन असो किंवा इंजिनियर्स असो, जे सायटीर काम करता, डेली लोकांक हेल्प करता, आनी आपल्या जिवाची काळजी घेवन काम करचें अशें मनपसून हांव करता। गोमंतक टीव्ही खातीर ढवळीच्यान शेखर नाईक। पिकेन पेडे अंजुणांगा काल मध्यान राती एका कपड्याच्या दुकानाक उजो लागलो। म्हापशा उजो पालोवपी दळाक मातसो कळाव जाल्ल्यान ते थळार पावता म्हणसर लागिल्ल्या उज्यान कपड्याच्या दुकाना सयत 2 दुचाकी उज्यांत लासल्यो। व्हड प्रमाणांत लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा। कोणे तरी मुद्दाम उजो लायिल्ल्याचो अदमास थळाव्यांक आसा। हांगा एक कपड्याचे शॉप आसलें, तेका उजो लागलेलो आसा आनी अंदाजे 3 ते 4 हेच्या मदीं हो सकाळी फुडें उजो लागला। आतां एक्झॅक्ट खबर ना। पुलीस हांगा स्पॉटार पावलेले आसा आनी फायर ब्रिगेडीक मातसो हांगा येवपाक टायम लागलो की म्हापसाचे दिसता बिजी आसले, पिल्लांनीसून येवपाक आनी मातसो तांकां वेळ लागलो। आनी कपड्याचे शॉप आसले कारणान इतको फास्ट उजो तो हे घेतलो की ते पावच्या पयलीं टोटल काबार जाल्ले। आनी ते कपड्याच्या शॉपाचे जो ओनर आहा तेंची एक बायकू बी आसली थंयसर डिओ, ती काबार जाल्या भितून। आनी ती ओनर जी आहा ती खंय तरी दुसऱ्या स्टेटीन गेल्लेले आसा। आनी ह्या दिसांनी ते हॉलिडे आसलेले सायडीचे ते नेबर 2-3 घरां ते हांगासर मागीर भोंवपाक गेल्यात। आनी ऑल्दो आतां सगळ्यांक डावट मारता की हे कोण नासतना असो शॉर्ट सर्किट जावंक शकना हे लोक म्हणटात की कोणी तरी मुद्दम केला दिसता।
आतां पळयतात आतां CCTV फुटेज आतां सायडीचे कोणाची हॉटेल आहा तेंचे आतां चॅक करतले आतां पुलीस हांगासर येवन स्पॉटार पावलेले आसा आनी फायर ब्रिगेड जाता तितकें ट्राय केले पालोवपाक कपड्याचे आसले सगळे टोटल लॉस जाला आनी ओनर काय अजून पावंक ना आनी तेंचे जे कजन आसले ते आतां सांगताले मोरलेस 20 lakhsची कितें तरी लॉस आहा म्हणून. गोंय पुलिसांच्या गुन्हा फाट्यान कळंगुटे धाड घालून 56 वर्साच्या डेव्हिड चेट्टियार हाका शिदळकी वेवसाय प्रकरणांत अटक केली. ह्या वेळार एके बायलेची सुटका करून तिका मेळशी बायल सुदार घरांत धाडून दिल्या. मजगतीं ह्या प्रकरणांत पुलीस निरीक्षक विकास दयेकार हाणें भारतीय दंड संहितेच्या कलम 370, 370 1-2 आनी मनीस तस्करी प्रतिबंधक कायद्याचे कलम 4, 5 आनी 7 खाला गुन्यांव दाखल केला. काल रातच्या वेळार मुद्दावाडो कलंगूट हांगासर एका हॉटेलाचेर वेश्य वेवसाय चालू आसतना क्रायम ब्रांचीन धाड घातली. वेश्य वेवसाय करता आसतना जो आरोपी आसा डेव्हिड चेट्टियार वो 56 वर्साचो रावपी उकासा ह्या गांवांत आनी क्रायम ब्रांचीन डेव्हिड हाका अटक केल्ली आसा आनी ह्या वेवसायान बळी पडलेले एक चलयेची क्रायम ब्रांचीन सुटका केल्ली आसा. ह्या सगळ्याचेर सध्या तपास सुरू आसा आनी क्रायम ब्रांच हाचेर लक्ष दीत आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. लोकसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पावंड्यावेले मतदानाक आयज सकाळच्यान सुरवात जाल्या. देशभरांतली 13 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 88 सुवातां खातीर आयज सकाळच्यान मतदान करप चालू आसा. आसाम, बिहार, छत्तीसगड, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, राजस्थान, अस्तंत बंगाल आनी जम्मू काश्मीर अशा 13 आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 88 सुवातां खातीर मतदान चालू आसा. दुसऱ्या पावंड्यावेल्या मतदार प्रक्रियेत नशीब आजमावपी उमेदवारां मदीं राहुल गांधी, अरुण गोविल, हेमा मालिनी, शशी थरूर, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ह्या सारक्या फुडाऱ्यांचो आस्पाव आसा. लाच प्रकरणातले तिसरे आरोपी तेरेखोल दर्यादेग पुलीस स्टेशनाचे आदले निरीक्षक विद्येश पिळगांवकर हांच्या पुलीस कोठडींत आजून 3 दिसांची वाड केल्या. पयलीं तांकां 5 दिसांची पुलीस बंदखण दिल्ली, ती शुक्रारा सोंपिल्ली. ह्या प्रकरणाचेर फुडली सुनावणी सोमारा जातली अशी म्हायती ॲडव्होकेट सुषमा मांद्रेकर हांणी दिली. आज विद्येश पिळगांवकराक तांच्यांनी ACBन रिमांड आसता तो सोंपिल्लो म्हणून तांच्यांनी आज ताका फर्दर रिमांड मागिल्लो. ताका 3 दीस रिमांड दिला आनी बेल एप्लिकेशनाचेर हांवें आर्ग्यू जाल्लो म्हजे पयलीं, पूण ताज्या एडवोकेटान पार्टली आर्ग्यू करून सांगलें की ही इज आर्ग्युवींग ऑन मंडे आनी ती मंडे सकाळीं ते परत दवरला. आतां हियरींग इज फिक्स्ड ऑन मंडे फॉर देअर फर्दर आर्ग्युमेंट्स ऑन द बेल एप्लिकेशन. ताळगांव पंचायतीच्या पिटर बाट वाठारांत आशिल्ल्या पब्लीक टॉयलेटीची अक्षरशः वायट स्थिती जाल्या. ह्या टॉयलेटीन नितळसाण ना, उदकाची वेवस्थाय केल्ली ना. इतलेंच न्हय तर सिवरेजीच्या गाणयारे उदक लेगीत उक्ताडार सोडून दिला. अशाच परिस्थितीन ह्या वाठारांत रावपी सुमार 80 ते 100 लोक ह्या टॉयलेटीचो वापर करतात. हाका लागून थंयच्या लोकांक खुबशा दुयेंसांक तोंड दिवचें पडटा. वेंचणुकेच्या प्रचारा खातीर पिटर बाटान गेल्ल्यो आपाच्यो सिसील रॉड्रिगीज हांणी ह्या पब्लीक टॉयलेटीची स्थिती उक्ताडार हाडल्या. आज आम्ही पीटर बाटन हा which is part of ward number 2 campaigning and they have made common toilets for women and for men. Now I want to show you the pathetic condition how women use these toilets. हांवें एक लोकलाक विचारला तुम्ही हे यूज करता म्हणून, तेणें म्हणला ओय. आता तुम्ही पळयला जाल्यार उदीक ना आनी कशे परिस्थिती हा आनी कशे हे बायलां आनी बायलो चेडवां यूज करता ही टॉयलेट हांव नको. प्लीज शो. पळयात सगळी माती हा हिंगा, सगळी माती हा हिंगा. एक टॅप ना, उदकाचे टॅप ना, काय यूज. दिस इज लेडीज टॉयलेट. आता लेट्स शो द नेक्स्ट वन. पळय टॉयलेटच्या फुडल्यान पळयात, ही पळयात सगळे माती आसा. काय ना तांकां उदीक ना, काय ना. सगळ्या लोकांक हिंगा टॉयलेटी ना. हे 4 टॉयलेट आय थिंक सो ऑलमोस्ट 80 or 100 पीपल यूज करता टॉयलेट. भुरगीं नाजाल्यार चेडवां, आवय आनी जाणटी जी हा अशे परिस्थितीन टॉयलेट यूज करपाक जाता. उदीक ना फ्लश करपाक, सगळे मेळे हा, अनहायजेनीक. कितले बायलांक हिंगा इन्फेक्शन जावपाक जाता.
कोणाक पडलाय कोणाक पडोंक ना. आमी भोंवता आमी येता कॅम्पेनिंगाक सांगपाक की बाबा एक चेंज करात आनी कोण चेंज करपाक जाता, लोकांनी चेंज हाडपाक जाय. अशे परिस्थितीन पळयलें जाल्यार ही आमची पंचायत तालिगांव पंचायत अशे टॉयलेटी दवरता लोकांक. आतां तुमी पळयात स्वच्छ भारत सबका विकास सबका हे विकास सगळे बकवास. एक बरेशे आमचे पिटर बाट कामराबाडान सगळे आमचे तालिगांव जे आहा बरें करपाक जाता अशे गाणीन आमी लोकांक दवरपाक जायना. टॉयलेट पिटर बाटान मागी आनी ही सेप्टीक टँक पळय ओवरफ्लो जाता कोण ना स्वेजी साफ करपाक आनी सगळे ओवरफ्लो जावन शेतांनी वयता. तर ही परिस्थिती पिटर बाटाची. तांकां सारकी टॉयलेट ना, साफ ना, अनहायजिनिक, and it is very dangerous for women, men, children to use this facility. अरवळीच्या रुद्रेश्वर देवस्थानांतल्या वादाक लागून भंडारी समाजामंदी निर्माण जाल्ले मतभेद कुशीक दवरचे आनी येता त्या लोकसभा वेंचणुकेन समाजाचे फुडारी श्रीपाद नायक हांकां वेंचून हाडून मुख्यमंत्र्याचे हात बळकट करचे अशें दिवचल तालुक्याचे आदले अध्यक्ष आनंद नार्वेकार हांणी बेरेस्तारा दिवचले जाल्ले पत्रकार परिशदेन म्हणला. तशेंच समाजा खातीर कांयच करूंक नाशिल्ल्या लोकांनी सल्लो दिवचो न्हय अशी खर टिका आनंद नार्वेकार हांणी समाजांतल्या कांय फुडाऱ्यांचेर केल्या. रुद्रेश्वर देवस्थानान जो प्रकार घडलो, काही लोकांनी येवन थंय धुमाकूळ घातली, त्या बद्दल आमी ही गोष्टीचो निशेध करता. खूब वायट दिसलें आमकां. अवघेचे लोक आनी आमी इतले संख्येन लोक आसून सुद्दां आमकां थंय वगी रावचें पडलें. कारण वगी रावचें पडलो बी एक गोश्ट की थंय कितें तरी रक्तपात कितें वायट गोश्टी जावं नाका म्हणून आमचो समाज आनी आमी सगळे वगी रावले. हें एक हांव नमूद तुमकां करता. पूण 4 लोक जमोन जे लोक आव्हान करता सगळ्यांक की बाबा तुमी श्रीपाद भाऊ वोट करूं नाका. आमी तो आमचो समाज आसा, हो समाज आमच्या समाजाक सगळ्यांक खबर आसा कितें बरें आनी कितें वायट. 4 लोकांनी सांगलें हेचो अर्थ की हें जालें अशें कांयच ना अशें की तेंच्यांनी त्या लोकांनी पयलीं समाजा खातीर कितें केलां, समाजा खातीर कितें केलां अशें तें आमकां दिश्टी पडपाक जाय. समाजा खातीर तुमी कांयच करिना, समाजाचें कितें करीत ना आनी बेश्टी आव्हानां करता आनी लोक हें समज लोकांकूय खबर आसा बाबा ह्या मनशांनी कितें केलां. जे लोक आव्हान करूं शकता, ज्या लोकांनी समाजा खातीर कितें केलां अशें रवी नायक आमचो आसा, बाकीचे आमचे सुभाष शिरोडकर, बाकीचे आमचे किरण कानोळकर अशे आमचे नेते ह्या लोकांनी समाजा खातीर खुबशे केले. ते लोक आव्हान करूं शकता. आमचो समाज आसा आनी आमच्या समाजाक हांव खरेंच कितें सांगूंक सोदता. कोणी आव्हानां करूं कितें करूं कोणी आमचें जें कर्तव्य आसा, आमचो भाऊ रावलो आहा, आमचो श्रीपाद भाऊ भंडारी समाजाचो एक नेतो आनी लास्ट टर्म आहा तेजो, तेन्ना आमी सगळ्यांनी आमच्या भंडाऱ्यांनी तुमकां आव्हान करता आनी तुमी सगळे हेवे दावे विसरा एक टायम हो आनी श्रीपाद भाऊ तुम्ही विजयी करा आणि मुख्यमंत्र्याचे हात बळकट करा. अस्नोडे उदका शुद्धीकरण प्रकल्पाक उदका पुरवण करपी आमटाणे धरणांतल्या उदकाची पातळी उणी जाल्या. ताका लागून ह्या धरणांतलो उदकाचो सांठो नियंत्रीत दवरपाक निमाणे ह्या धरणांत अतिरिक्त उदक सोडपाक सुरवात केल्या. शापोरा न्हंयवेल्या साळबांदांतल्यान हे उदक सोडटात. आमटाणे धरणांतल्या उदकाची पातळी आटिल्ल्यान उदका स्त्रोत खात्या कडल्यान ही उपाय येवजण केल्या. दिवचल तालुक्यात येवपी आमठाणे डॅमातल्या उदकाचो सांठो नियंत्रीत दवरपा खातीर उदका स्त्रोत खात्या वतीन आता उपाय येवजण हातात घेतिल्ली आसा. ह्या डॅमातल्या उदकाचो सांठो नियंत्रीत दवरपा खातीर साळ बांदांतल्यान उदक ह्या डॅमात सोडपाचें काम सुरू जाल्लें आसा. दर वर्सा ह्या डॅमाच्या उदकाची पातळी आटली काय ह्या डॅमातल्या उदकाचो सांठो नियंत्रीत दवरपा खातीर साळ बांदांतल्यान उदक ह्या डॅमात सोडटात. फाटल्या कांय दिसाच्यान ह्या आमठाणे डॅमाच्या उदकाची पातळी सामकी उणी जाल्ली आसा. फाटल्या सप्तकात तर सुमार 8 मिटर इतकी उदकाची पातळी कमी जाल्ली. ताका लागून ह्या डॅमात साळ बांदांतल्यान उदक सोडून डॅमातलें उदक नियंत्रीत दवरपाची गरज आशिल्ली. सध्या ह्या डॅमातल्या उदकाची पातळी ल्हव ल्हव कमी जायत आसा.
बिरेस्तारा सांजे मेरेन ह्या आमठाणे डॅमातल्या उदकाच्या साठ्याची पातळी सुमार 43.80 सेंटीमीटर इतकी जाल्ली. आता ह्या डॅमात 6 बांदांतल्यान उदक सोडून डॅमातल्या उदकाचो सांठो नियंत्रीत दवरपाचें काम हातात घेतिल्ल्यान फुडाराक ह्या डॅमात उदकाची मारामारी जावची ना असो एक अदमास आसा. आमठाणे डॅमाच्या उदकाची पातळी कमी जाल्ल्यान डॅमाच्या सरभोंवतणचे पात्र सध्या कोरडे जाल्ले आसा. आता ह्या डॅमात 6 बांदांतल्यान उदक सोडटात देखून भिवपाची कांयच गरज ना अशें उदका स्त्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर आमठाणे डॅमा वयल्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सांतिनेज वाठारांत शीतल हॉटेला लागसार आशिल्लो लायटीचो जंक्शन बॉक्स वीज खात्याची परवानगी घेनासतना स्मार्ट सिटी वाल्यांनी हालयलो. ह्या निश्काळजीपणान केल्ल्या प्रकाराचेर काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील कौटणकरान वीज मंत्र्याचेर उतरांचो फारपेट केलो. सांतिनेज वाठारांतल्या शीतल हॉटेला लागसार लायटीचो जंक्शन बॉक्स स्मार्ट सिटी वाल्यांनी हलयला. हें काम करतना खरें म्हळ्यार वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांक कळीत करचें पडटा. मात हे विशीं वीज खात्याची परवानगी घेवंक ना म्हूण खुद्द वीज कर्मचारी सांगता. आयकात. सर ते आता ते बॉक्साक इलेक्ट्रिसिटी बॉक्साक शॉक येता कितें सांगू शकता तूं? ना ते काल तेणें खळी खडलेली पळय तेका सांगलेलें आमी काल काडूं नाका म्हणटा बाकीचें काम कर आनी मागीर तें काडा म्हणून. म्हणजे काम करूंकूच ना पयलींच काडून वयर दवरलो आमी येवच्या पयलीं. तुम्ही येवचे पयलीं ते काडून सगळे काडून वयर दवरले. दवरले. आता शॉक येता ते बॉक्साक शॉक मातशें हें लिकेज मारतात न्हू ते पावसान आतां. पावसाळ्यात आणि ते वायर बीन सगळे काढले तेंचे. भायर काडले सगळेच काडलेली आहा ते सद्या थोडीच आहा कितें ती दोनूय शॉपाची आहा ते. आणि तुम्ही प्रेझन्स ना तेन्ना आमी नाशिल्ले मागीर येयले आमी पयलीं आमी वयर काडून दवरले तेगेले थंय 2-3 केबल फोडले पळय आमगेले ते जॉयन मारतलो काय मागीर बाकीच्या लोकांक लायट जाय न्हू तांकां लायट मेळटा म्हणून ते पयलीं केलें मागीर हें करपाक काळोख गेलो मागीर ते उरले. म्हणजे त्यांचे केअरलेसपण जालें त्यांचे. आता तुम्ही एक इन्सिडंट पयले तुम्ही काल पयले एक इन्सिडंट जाला तशें आतांय जावंक शकता अशें शकता हय आता जावंक शकता ते कोणी हात लायत जाल्यार. लायट जाता. उपरांत काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील कौटणकरान घडिल्ल्या प्रकाराचेर वीज खातें तशेंच वीज मंत्र्याचेर उतरांचो फारपेट केला. विजेचो शॉक लागपाच्या प्रमाणात वाड जावन हो एक नवो प्रकार सामकार आयला. वीज खात्यान कितें घडटा ताचेर वीज मंत्री सुदीन ढवळीकराचें मातूय लक्ष ना म्हूण काँग्रेसीच्या सुनील कौटणकराचो आरोप. 2-4 दिसां पयलीं पावस पडलेलो तुमकां खबर आसा तेन्ना हांगा सगळ्याक उदक भरलेलें. फाटल्यान तुमी दाखोवंक शकता ते जंक्शन बॉक्स आसा ते वयर काडून दवरला. आमचे कडेन व्हिडिओ आसा हे एरियेचो जो लायनमॅन आसा तो लायनमॅनान ऑन रिकॉर्ड आहा तो कॅमेराचेर ताणें सांगला की आमकां सांगनासतना ते जंक्शन बॉक्स हालयला थंय पावर केबल्स आसली आनी ताका आतां शॉक मारता म्हणून कित्याक ते जेन्ना लायनमॅन थंय कितें कंप्लेन्स आसा आनी केबल कट जाला म्हणून लागीं गेले तांकां शॉक मारपाक लागलो. आतां नशीब बरें ते लायनमॅनाचें आनी ताचे फॅमिलीचें की ताका बाबड्याक शॉक येवन तो थंय मरूंक ना म्हणून येवन. आनी पयर व्हिडिओ आसा ह्या लायनमॅनाचो की थंय शॉक मारपाक लागलो म्हणून तांच्यांनी विदावट परमिशन जंक्शन बॉक्स हालयला म्हणून. अशी परिस्थिती आसतना जर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हे गजालीचेर ओगी आसा जर पावर मिनिस्टर ओगी आहा जाल्यार तातूंतल्यान एकूच निश्कर्श काडूंक मेळटा की तांकां आपले पयलीं म्हणल्यार लो स्टाफाचे कांय पडून गेल्ले ना. तांकां येते जंक्शन बॉक्साक सामान्य मनीस चलून वतना गड जावन जर मेलो तें तांकां पडून गेल्ले ना. तांचो फोकस आनी खंय तरी आसा. तांचो फोकस खंय आसा तें तुमकां हांव येता ते दिसान सारको दाखोवन दिता. कित्याक ते टॉप लेवल लिडरशीप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कित्यान बिजी आहा ते येता ते दिसान तुमकां दाखोवन दिता. पण ही दुर्दैवाची गजाल की एक लायनमॅन मेला ताका 5-6 दीस सुद्दां जमना आसतना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अजून न्हिदला म्हणून ते जंक्शन बॉक्स तांचे हालयता. तांच्या लायनमॅनाक शॉक येता. तो ऑन रिकॉर्ड आसा लायनमॅन तरी आसतना ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कोणाचेर कंप्लेन करूंक ना स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशनान कोणाचें परमिशन घेवंक. आनी हें सांगूंक सोदता हांव की आतां तो इलेक्ट्रिसिटीचो लायनमॅन ऑन रिकॉर्ड आसा कॅमेराचेर आनी तो उलयला म्हणून ताजेर जर फाल्यां डिपार्टमेंट जर एक्शन घेवपाक फुडें सरले और ताजेर जर कितें ताका त्रास करपाचो प्रयत्न केलो कित्याक तो बारीक मनीस जाल्यार काँग्रेस पार्टी ओगी रावची ना. आमी ठामपणे ताच्या फाटल्यान उबी रावतली. गोमंतक टीव्ही खातीर सांतिनेजांतल्यान विनायक सामंत. म्हापशेच्या गावसवाडो वाठारांत नगरपालिकेन बांदिल्ल्या टॉयलेटीची सामकीच वाट लागल्या. 5 वर्सां पयलीं बांदिल्ले संडास मोडपाक पावले आनी हाका लागून लोकांक त्रास जाता. पालिकेक सांगून लेगीत हे संडास दुरुस्त करूंक नाशिल्ल्याचे थळावे लोक सांगतात.
खंडा से हमारा पानी को दिया था म्यूनसिपलिटी ने, वो है ना क्या हुआ अभी गिरने को चालू हुआ, पूरा ये होके छोड़ा, कुछ भी ये नहीं है। हम कितने बार जाके म्यूनसिपलिटी में ये किया हमारा लड़का ने, लेकिन नहीं ये कर रहा है। अच्छा, आप कितने साल से यहाँ पे रहते हैं? इधर हो के हम अभी 30 से 5 बरस होने को आया। 30 से 5 बरस। आपका वोटिंग है यहाँ पे? हाँ वोटिंग है। ओके, सो म्यूनसिपलिटी ने कभी बांधा था ये? अभी 5 बरस हो गया लगता है। 5 बरस। हाँ 5 साल होने को आया। खराब होना कभी चालू हुआ? तभी करे 1 साल 1.5 साल में ही खराब चालू हो गया। तभी चालू हुआ। हाँ, चालू। सो उसके बाद म्यूनसिपलिटी को बोल दिया आपने? हाँ, बोला लेकिन नहीं सुना, चुप रहा, गया नहीं। अच्छा, काउंसलर को बोला था? हाँ काउंसलर के पास गया था, लेकिन वो भी नहीं हमको लगा यार, तो हम क्या कर सकता। अच्छा, अभी इस कंडीशन में कितने साल से है ये? अभी 3 साल हुआ हो। ऐसे ही है? ऐसे ही। ओके, यूज करते हैं आप लोग ये? नहीं हम लोग ऊपर जाते हैं। हो जो फ्लोर कसो आसा मोडलेलो सगळो टोटल क्रॅक जाल्लो आसा। ही जी भिंत आसा ती सगळी निकळून भायर येयल्ली आसा। हांगा एक गॅप क्रिएट जाला मदीं, पळय हांगा नेचर्स कॉल आसा तेका अटेंड करचो, आनी हे नेचर्स कॉल जे आसा अटेंड करता करता जर हे सगळे कोसळून आंगार पडले तर कोण जबाबदार आसा? त्यांच्यानी म्युन्सिपालिटीक सांगले? हय, म्युन्सिपालिटीक तेंच्यांनी कितें म्हणटा आफ्टर एवरी इंटरवल तांकां इन्फॉर्म केल्लो आसा। पूण हांव तुमकां सांगता, थोडे लोक असे असतात जे बरोवन दिवं शकना, कित्याक ते शिकिल्ले नसता, पण त्या लोकांक सुद्दां एक प्रोविजन आसूंक जाय कायदेशीर की ओरल ओ वर्बल तांचे जे क्वेरीज येयल्ले आसा ताका अटेंड करची, असली सरकार आयज आमकां गरज आसा। माझ्या नोटिसीकूच ना तेका म्युन्सिपालिटीन बांदून दिला म्हणून आयज तुमच्या मार्फत म्हाका हें कळ्ळां, आनी तेंच्यांनी केन्ना म्हाका अशी कंप्लेंट बी करूंक ना की तो टॉयलेट जो आसा पळय तो मोडला किंवा डॅमेज जाला बी अशें केन्नाच म्हाका सांगूंक ना। इवन कंप्लेंट सुद्दां म्युन्सिपालिटीन जर केल्या, म्हाका जर कॉपी बी धाडलेली जाल्यार हांव तेचेर चवकशी करतलो आशिल्लो, आनी जे कितें बेनिफीट मेळटलें अशें तें हांव तांकां करून दितलो आशिल्लो। ना जाल्यार सुद्दां हांव म्हाज्या मार्फत सुद्दां करून दितलो आशिल्लो, पूण म्हाज्या नोटिसीक येवंकूच ना तो, म्हाज्या नजरेक ना तितलो। पण आता टॉयलेटी बद्दल म्हाका कांयच खबर ना, बाकीच्या गोश्टी जाल्यार ते येताले। तुमच्या टर्माच्या टायमार बांदलेलो तो? ना, म्हाजो आतां टर्म 3 वर्सां जालीं म्हाका। 3 वर्सां? तेंचें म्हणणं की 5 वर्सां जालीं आतां, हे 5वें वर्स टॉयलेट बांदलां? 5वें वर्स म्हणजे पयलींच्या टर्माक जे कावन्सिलर आसले तेणी बांदून दिले, बांदून कोणें दिले। स्मार्ट सिटीची कामां नेटान चालू आसा, कितले टक्के काम पुराय जाला ताची म्हायती सध्या दिवंक शकना अशें मुख्य अधिकारी संजीत रॉड्रिगीज हांणी सांगले। बेरेस्तारा संजीत रॉड्रिगीज हांणी स्मार्ट सिटीच्या कामाची पळोवणी केली। We are now concentrating only on our road completion and drains. That is also happening parallelly. We have our deadline, we will complete by our deadline. No more further extension. See, most of our drains were not complete. Completion will take some time. If there were no drains, there has to be some access for water to go. Completion will take some time. We will expedite this process. No, wherever we expedited the work. We have seen that is one of the area where the drain work was not complete. The completion of the work is going on. There are some benefits. Settlement has happened, so we know where settlement has happened. Rectification will take place. Also, there has been snag list where chambers, workshops, blocked. CCP is also detailing that. By and large, we will get this work done. So I have time and again said we will not go into a blame game. Yes. I am on work front. I will discuss my work, my deadlines. Okay. I will not discuss any blame game issues. So we are working on the plans as of now. The road completion is done. The pavement and all the other areas which are being planned, we have some time to do this relocation. Not a priority for us. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात.